की एक इन्फ्लुएन्सर येयले आनी तेणें रील काडलो की आपल्याक 10,000 चार्ज केले म्हूण गोंया फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टू वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा. पूण हांव सांगूंक सोदतां की आयज ते वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा वचोंक ना, ते आउटसायड गोवा गेलां. आनी जो टॅक्सीकारान ताका 10,000 ची रेट सांगल्या, हांव सांगता आनी आमी सगळे आखे गोंयचे लोक सांगता टॅक्सीकार भाव की रेट सारकी सांगल्या. कित्याक एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट जी आहा टॅक्सीकारांची, गव्हर्मेंट गॅजेट रेट तेजी रेट तर करूंक गेल्या 6,000 तेजी रेट जाता हाली किलोमिटर्सांची. किलोमिटर्स कित्याक अप एंड डावन 300 किलोमिटर्स जाता. ते नायट चार्ज आहा, नायट चार्ज ते व्हिडिओचेर तर पळयता ते मिड नायट ताणें ट्रॅव्हलिंग केलां आनी तो टॅक्स तर धरी तूं ऑलमोस्ट 10,000 बसता. पूण आयज आमच्या टॅक्सीकार भावान जो ताका ट्रॅव्हलिंग केलो तो व्हेकल नंबर GH06T5940 ही व्हेकल ताका घेवन ट्रॅव्हलिंग केल्ली फ्रॉम गोवा टू मालवंड, अदर स्टेट, नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा. थिंगा ताका येल्ले तेजेर ताका 5,500 चार्ज केल्या, लेस दॅन द गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट. आनी तरी पूण तेणें आयज आमचेर आरोप घातले गोंयकारांचेर, जे नीज गोंयकार जे आज पयल्यार कोता जे आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे आहा ते गोंयकार भाव आमचे, तेंचेर आयज आरोप घातली की ओव्हरचार्ज मागली म्हूण पयशे. ओव्हरचार्ज मागोंक ना, एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट सांगलेली. पूण तेजी काकलूत करून ते चोडू मनीस म्हूण ताका 5,500 व्हरोन पावोन तेणें आयज आमचेर येदे व्हडले एलिगेशन घातले म्हूण आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनार आयज आमी येयल्ले की आमी आयज डिफॉर्मेशन केसूय केल्या तेजेर की तेणें रिप्लाय दिवचो, तेणें आमचेर फॉल्स एलिगेशन कित्याक घातला काय म्हूण. सो एक रिक्वेस्ट की असली फॉल्स व्हिडिओ पोस्ट करचे न्हू. कित्याक आमकां म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमी एक 50 ते 100 रुपया घेवपाक एक्स्ट्रा म्हणल्यार आमी भिता मरे. कित्याक उरल्यार म्हणल्यार आमी आज पासून आयज फॅमिलीयरान सारके तांकां परत व्हरून तेजे वस्तू बिस्तू पावयता असलो आमचो धंदो असो करून सांबाळून दवरलेलो आहा. हांव इतकें सांगूंक सोदतां की हे जे इन्फ्लुएन्सर येतात आनी कॉर्पोरेट लॉबी हो ट्युरिजम बिझनस टेक ओवर करपाक हे जे रिजन आसा, अशें रील करपाक तांकां लाखांनी रुपया दितात आनी हो आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल बिझनस पिड्ड्यार करता.